जिल्लोधिकारी पिट्टा म्हूण दक्षिण गोयच्या जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी ऑफिस सुटले उपरांत मंगळारा कार्यालया भायर धरणे धरले। जिल्लोधिकारी अगरवाला आड घोषणा दिल्यो, ताची बदली करची म्हूण कर्मचारी मागतात। पणजे सावन आयिल्ले सरकारी कर्मचारी संघटनेन हे मागणेक तेंको दिला। जिल्लोधिकाऱ्याची बदली करमेरेन ऑफिस सुटले उपरांत सदांच धरण्याक बसपाचे कर्मचाऱ्यांनी थारायला। दक्षिण गोयच्या जिल्लोधिकाऱ्याची बदली करची म्हूण जिल्लोधिकारी कार्यालयातले कर्मचारी मागतात। ऑफिस सुटले उपरांत तांणी धरणे धरून अगरवाला आड घोषणा दिल्यो। तांकां सरकारी कर्मचारी संघटनेनय तेंको दिला। आमचो फक्त एकच डिमांड आसा की अगरवालाक हांगसरल्यान बेगीन निकळपाचो। रिजन म्हळ्यार तो हॅरेसमेंट इतलो करता की बियॉन्ड टॉलरन्स, इतले करता की थोड्यांक सस्पेंड करपाचें, कोणाक सर्टनी दिवपाचें, हेजे शिवाय तो बरें काम कांयच करिना। जिल्लोधिकाऱ्याची बदली करमेरेन ऑफिस सुटले उपरांत सदांच धरण्याक बसपाचे थंयचे कर्मचाऱ्यांनी थारायला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट। गोंयांतल्यो बेकायदेशीर सेक्युरिटी एजन्सी सरकार बंद करतलो। सध्या फक्त 2 एजन्सी रजिस्टर्ड आसात। बाउन्सरांच्या असले एजन्सीक गृह खात्याच्यो फुडले 1500 नोटीशी वतल्यो। रजिस्टर जायना ती एजन्सी बंद करतले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केलें। फाटल्या सप्तकांत धुळेर स्टेडियमार आय लीग मॅची उपरांत बाउन्सर आनी लोकांमदीं केस्तांवां जाल्ली। बाउन्सरांनी नावेली स्पोर्टिंगाचो सचिव फ्रँको पेरिसाक बडयल्लो। ताचेर बेंजामिन सिल्वान प्रस्न काडिल्लो। Tension prevailed at Duler Stadium in Mapsa soon after the match was drawn between Dempo Football Club and Salgonkar Football Club, when an official, Sri Frankie Piris of Naveli Sporting Club, was allegedly assaulted by the security personnel outside the stadium on Wednesday. He was cornered by 5 to 6 security guards and was manhandled by them. Considering this and several other incidents from the past, there is fear and anxiety in the minds of the general public, as Goa is no longer safe and justice is often delayed in such situations, leaving the culprit moving freely in the state. Security agency comes under Security Registration Act, and these security agencies, tough securities, are not registered. I have directed Home Department to crack down on all illegal. There are only 2 registered security agencies. The rest all will be closed. We have already issued instructions. In next 15 days, notices will go and they will be closed down. If they don't register against the notice, they will be all closed down. शाळांनी खेळाक उर्बा मेळची म्हूण सरकारान 60 सरकारी शाळांच्या ग्राउंडाचे दुरुस्ती करपाचो आराखडो तयार केला। ही माहिती खेळा मंत्री रमेश तवडकरान दिली। खाजगी शाळांकडे जमीन आसा जाल्यार तांकां ग्राउंड तयार करपाक 20 लाख दितले आनी इंडोर हॉल बांदपाक 40 लाख दितले अशें तवडकरान सांगले। जी गव्हर्नमेंट स्कूल आसा त्या गव्हर्नमेंट स्कुलांक की आसा जो तांचो ग्राउंड आसा तो डेव्हलप करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान पयली पावल करपाचें आमी थारायल्लें। तातूंत जवळ 60 ग्राउंड आमी जाका व्हडलोच खर्च ना, मिनिमम सगळे जे रिक्वायरमेंट आसा त्या पर्यंत करपाचें एस्टिमेट आमी केल्ले आसा। दुसरी गोष्ट आसा जी प्रायवेट स्कूल आसा की जर तांचे कडेन जर तशी जागा आसा जर जायत जाल्यार तांकां ग्राउंड डेव्हलप करपा खातीर 20 लाख रुपयाचे ग्रांट आमी दितात। त्याच बरोबर समजा इंडोर बांदपाचें आसा, हॉल बांदपाक आसा जर जायत दितात जाल्यार ताका 40 लाख रुपया तांकां ग्रांट आमी दितात। How will the government help these schools in providing ground? आमी तांकां जमीन आमी दिवचे ना। जर एखाद्या संस्थे कडेन जमीन आसत जर जायत ती जमीन डेव्हलप करपा खातीर पयशे आमी जे आतां सांगले पळय 20 लाख रुपया ग्राउंड डेव्हलप करपा खातीर किंवा एखादो हॉल किंवा इंडोर बांदपा खातीर 40 लाख रुपया तांचे जमीन आसल्यार आमी दितले। Speaker sir, very important her question ki if 4 schools or 5 schools join together and tell you that identify one ground, will you consider acquiring that for the school? 4 स्कूला जॉइन करून जर म्हणटा प्रपोजल दिता गव्हर्नमेंटाक की आमकां हो ग्राउंड जावो, नवीन लँड एक्विजिशन ऍक्ट आयला पळय ताचो अभ्यास चालू आहा। म्हज्या हिशोबान नवीन लँड एक्विजिशन ऍक्ट लागू जातकूच acquisition will be one of the most impossible tasks. But if those schools purchase a ground, because they can get money through the infrastructure scheme and there is no restriction from them to buy a ground.
If they buy a ground, we will give the conversion provided it is not low-lying wet paddy field. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.